कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। की गावातल्या देवळातलो उत्सव व दर आठवड्याक शुक्रारा जावपाचो आणि तो शुक्रारा जाता असताना सुद्धा फक्त म्हजो आणि तुजो न्ही तर गावात रावपी सगळ्या लोकांक म्हणजे सगळ्या धर्माच्या लोकांक सगळ्या जातीच्या लोकांक एकत्र घेऊन तो उत्सव जावचो। कारण ते प्रत्येकाक देवूळ हे म्हजें दिसचें आणि जो पर्यंत प्रत्येकाक देवूळ म्हजें दिसना तो पर्यंत प्रत्येकाक त्या देवळान परत येवन दिसना। केन्ना परत येवन दिसतले तो देव म्हजो म्हणटलो तेन्नाच ताका परत येवन दिसतले। खूब बरी संकल्पना त्यांनी मांडली की दर शुक्रारा तो उत्सव व दर एकट्यान तो करचो आणि त्या निमित्तात म्हजो शुक्रार आयज देवाचो ही संकल्पना म्हाका खूब आवडली। हांव खरोखरूच त्या वतीन ताजे आणि त्याच्या देवस्थान समितीचे अभिनंदन करता। गावातल्या सगळ्या लोकांक एक दवरपाचें काम ह्या निमित्तात तुम्ही करतले ही एक खरोखरूच सांगता बरी संकल्पना आसा। सदोदीत म्हणजे गावा प्रती आणि देवा प्रती आपली भावना ही व्यक्त करपा खातीर गावातली एकी ताका टिकोवन दवरपा खातीर हे खूब खूब म्हत्वाचें आसा। गावातली संस्कृती जर आमी दवरतले आसत जाल्यार देवूळ हे तेजें प्रमुख केंद्र आसा आणि ह्या देवळाच्या प्रमुख केंद्राच्या मार्फतच आमी ताका म्हणटा की अजूनही जाणटे सांगता आसतना सांगतले की गांव जर आमी बांदून दवरतले आसत जाल्यार तो देवळाच्या माध्यमांतूनच बांदून दवरता।